इच्छाशक्त आनी मोख आसत जाल्यार एकादरो मनीस प्रतिकूल परिस्थितींतय मनीस जातीक उपकार पडपी सोद लावपाक शकता. आके बायश तशेंच जालां. आदवोगाशी सोडून एडवोकेट क्लॉडियस डायस शेतांत देवलो आनी कांय प्रयोग करून ताणें ब्लॅक रायस ह्या काळ्या तांदळाच्या भाताचो पयलो प्रयोग केलो. हो तांदूळ वखदी परिणाम दिवपी अशेंय तो सांगता. आके बायश घाटारमळ वाठारांत भात शेतांचेर प्रयोग चल्ला. एडवोकेट क्लॉडियस डायस हो प्रयोग करता. साल्सेटच्या कृषी खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी ताची दखल घेतल्या. इतलेंच न्ही, वाठारांतल्या शाळेंतल्या भुरग्यांक घेवन शाळेची टिमूय थंय पावली. जाका रॉयल कलर रायस म्हणपाक लागल्यात ते भात जाता तरी कशें ते भुरग्यांनी पळयलें. हांगा आज तुमी आमी दाखयतात जे घाटा मोरड जे आके बायस एरिये भितर येता. घाटा मोरड म्हणटा थंय एक भुरगो जो एडवोकेट आसा. ह्या एडवोकेटान आपल्याली एडवोकेटी सायडी दवरून आपले शेताचो जो वावर आसा वो शेत कॉमेस केले. आनी हेणे आज एक अशें दाखोवन दिले की जे भुरगे यंग भुरगे आसात जे मुखार सरतात ह्या फार्मिंगाक, तेणी एक उदाहरण म्हण ते एक दाखोवन दिले कडेन आसा. ते म्हण ते ब्लॅक रायसाचे. हो ब्लॅक रायस म्हणटा आमी आतांच आयकतात. आमी शेतकारच, पूण आमच्या टायमार आमी आसतना आमचे कडेन असली बी आसा ब्लॅक रायसाचे बी नासले. आज हे ब्लॅक रायस म्हण तेचे बी तयार तेणी केले कडेन आसा. आनी आज हे ते आमच्या फाटल्यान शेत दिश्टी पडटा. ह्या शेतांक तेणी हे ब्लॅक रायसाचे शेत तेणे केले कडेन आसा. आनी आज तेका पीकय बरी येले कडेन. ही स्टार्टिंग आसा हे ऑर्गॅनिक फार्मिंगा वयल्यान केले कडेन आसा. पीक बरी आसा. आनीक हेजी सांगपाचें म्हळ्यार एकच, हे जर 1 क्विंटल जर बी जालें भात जालें तर तेजे 50% हे काळो जो ब्लॅक रायस मेळटा. साल्सेटचो कृषी अधिकारी शरीफ फुर्तादो आणि कॅविकोचो कार्यावळ अधिकारी गिरीश केंकरेन या तांदळाचे खाशेलेपण सांगले. आयकयात. एक इंटरेस्ट तितून येयलो कित्याक सध्या रेट जो आसा कन्वेन्शनल तांदळाची ती 70 to 80 रुपीज पर किलो आसा, विच इज व्हेरी लेस. आनी ते आतां वाडपा जाय. सो दीस इज वन ऑफ द वे टू इन्क्रीज द इनकम ऑफ द फार्मर. आनी ते ब्लॅक रायसा अशी कॅरेक्टरिस्टीक आसा, ताजे पळय ग्लायसेमीक इंडेक्स आहा इज अराउंड 45. म्हणजे कितें ताजो पळय तितून कार्बोहायड्रेट शुगर जो आसा रिलीज सामकें स्लो जाता. स्लो रिलीज हांगा बॉडी स्लो रिलीज जाता त्या कारणान शुगर एकदम वाडना. वेरेज इन जाया द ग्लायसेमीक इंडेक्स इज अबाउट 60. देन ज्योती ग्लायसेमीक इंडेक्स स्लायटली लेस. ताका लागून आतां लोक कितें ज्योती प्रिफर करता कोण शुगर आसा ताका. सो देन इन अदर देन दॅट ते पळय कलर जो पळय आसा एक्झॅक्टली ब्लॅक रायस ना, तो डार्क पर्पल आसा. इट इज कॉल्ड रॉयल रायस. पर्पल इज ऑलवेज अ रॉयल कलर. इट इज कॉल्ड एज अ रॉयल कलर. पयलीं ते राजा तेचे खाताले ते. सो ही जे पळय आसा एन्थोसायनिन्स, बिकॉज ऑफ द एन्थोसायनिन पिगमेंटेशन ताका हो कलर येता. प्लस एंटीऑक्सिडंट्स आसा आनी बरे बरे तातूंत बेनिफिट्स आसा वीच आतां खावपाक कशें आसा ते आमकां सद्या खबर ना, बिकॉज वी हॅव येट टू टेस्ट इट. आफ्टर टेस्टिंग इट वील बी एबल टू कम टू नो. म्हणणे अशें आसा की ब्लॅक रायस पळय आसा तो बरो जाता, ताका मार्केटूय आसा. फक्त कितें आसा ताका ताजें प्रोडक्शन पळय आसा तें प्रोडक्शन ताजें जवळ जवळ हाफ ऑफ द आमी जया आनी ज्योती पळय रोयतात प्रोडक्शन म्हणजे 50% प्रोडक्शन येता. आनीक दुसरें म्हळ्यार ताजी हायट पळय आसा ती जया आनी ज्योतीच्याकय चड आसा. सो खूब पावस पडलो आनीक हें जर जायत वारो आनी पावस जर आयले तर तें लॉजिंग जावपाक शकता. पूण तसो ताका मार्केटूय बरें आसा आनी मार्केट म्हळ्यार ताका 400 रुपीज किलो ताका रेट आसा मार्केटाक. सो मार्केट तो म्हणटा कितें प्रॉब्लेम ना. पूण आनी तो इट इज अ न्युट्रिशियस. मागीर तें डायबिटीज पेशंट आसा जावं आनी हें पळय आसा ताका फायबर कंटेंट आसा जावं न्युट्रिशन वेल्यू आसा. सो तो मेडिसिनल पर्पज म्हणून सुद्दां तो ताजो वापर करपाक शकता. आणि आता आयकयात ब्लॅक रायसाचो प्रयोग करपी घाटामडच्या एडवोकेट क्लॉडियस डायसाक. टेस्ट केल्ले आसा. सो आमी आयज हार्वेस्ट केला की ह्याजो ब्लॅक रायसाचो. आमी ताका पळयला की ब्लॅक रायसाचे जो तांदूळ आसा ब्लॅकिश उरता, पर्पलिश उरता आनी ताजे आमी स्टडी करता. आयज एक हार्वेस्ट जाला हाजेर आमकां सगळी म्हायती मेळची ना, पूण
आमी आनी टेस्ट करून ताका कितें न्यूट्रिशन जाय ताका तेजे क्लायमॅटिकली तो कसो सूट जाता तेजे वयर आमी स्टडी करतले आनी तेन्ना आमी एक दोन चार पीक काड म्हणटरी आमकां करेक्ट हें जातलें क्लायमेट सूट जाता कितें बट आमी ते आयज टेस्ट केला आनी ताजेर आमकां जायते बेनिफीट आसात कित्याक ब्लॅक रायसाचेर जायते मेडिकली ते बरे आसात तुका तुजे कॅलेस्ट्रॉल ओ शुगर फ्री ओ वॉट एवर ते बेजिकली सरान सांगला तशें पूण हो उत्पन्न करूंक आमकां एक सहायता मेळ्ळा आमचे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटा सरून सो आमी तो ट्राय केला आनी आमकां खरें दिसता की असले तांदूळ लोकांनी करचे कित्याक मुखार हेल्थ इज व्हेरी इम्पॉर्टंट कित्याक आयज काल हेल्थ इश्यू चड जाला सगळे तांदूळ खावपाकूच जाय पूण हे जे हेल्थ वायज आहाय ते मुखार तुका ते व्हेरी इम्पॉर्टंट आसतले. गोवा 360 खातीर घाटामोर रोड साकून रमेश नायक रावत.